Deaconu Birovia. Aiso sumyan kilo sunto sulas terami pavya sunto sulasami pavya diso aiso sumyan kilo hallelujah hallelujah Dosan gavya aleluya Ullasa chaumalya boron gavya ami aleluya 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 Dosan gavya aleluya Ullasa chaumalya boron gavya ami aleluya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. बाळका जेजू ते मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो खंयच्या एका कामाक वेतना या खंयच्या एका इन्स्टिट्यूशनाक शिकपाक या खंय नवेन्स वेताना या काजार जावन पयले फावटी वेताना जिवीत कश्टांनी जाता. कित्याक आमच्या लागीं आसची आनी आमच्या वयर आसची आमच्या वयर अधिकारार आसच्यांची कुशी कितें म्हूण जायते फावटी समजना. हें केल्या सारकें गी तें केल्या सारकें गी हें केल्या बेजार जायत गी तें केल्या सूख जायत गी जायते दोस्त आनी कन्फ्यूज आसून असल्या परिस्थितीत थोडो वेळ जाल्या उपरांत सारकें सारकें जाता. हो आमचो अनुभव. आमच्या आनी देवा मदलो संबंद कसो कन्फ्युजनार आसा गी भें दिसता गी हेच्या वांजेलान जेजू म्हणटा जो कोण बापाची खुशी करता तो सर्ग राजा प्रवेश जातालो. देवाची खुशी जेजून आमकां कळयल्या. आमी कन्फ्यूज आसूंक नजो. देवा कितें म्हज्या जिवितान मेसवाता देवा कितें म्हज्या जिवितान मेसवाना तें आमकां सारकें जेजून कळीत केलां. तें समजून घेवन देवाक मेसवनचें करूंक ह्या मेसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी कृपा मागून घेवया वळखून घेवया. जायते फावटी कळीत आसून आनी थोडे फावटी कळीत नासतना देवाचे विरोध गेल्या उतराण तशें करनेन केल्ली सर पथकां काळजान तावन वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या मिसाक जायतीं त्या सवायल्यांत ह्या मिसाची त्या सवान तशेंच आमची वैयक्तीक मागणी आनी इरादे त्याच बापा मुखार दवरया.
प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या बहु पवित्र नावाक आमी मान दिताव आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवसताव. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें भसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हणून आमी मागताव. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं खरो देव, तुझे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जेहोयाकीन राय जालो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुजलेमांत राजवटकी चलयली. ताच्या आवयचें नांव नेहुश्टा. ती जेरुजलेमांच्या एलनातानांची धूव. जेहोयाकिनान आपल्या पुर्वजां परी सर्वेस्पराच्या दिश्टेक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या सैन्यान जेरुजलेमांचेर दाड घाली आनी शहराक वेडो घालो. आपले सैनीक शहराक वेडो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर खुद्द शहराक पावलो. जुदाचो राय जेहोयाकीन आपले आवय, आपल्या सेवकां, अधिकाऱ्यां आनी कारभाऱ्यां सवें बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतलीं आनी रावळेरांतलीं सगळीं देरवीं काडून व्हेलीं आनी इस्रायेलाच्या राया सल्मावनो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत करून घाल्लीं सगळीं भांगाराच्या आयदनांची पूड केली. जेरुजलेमांतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक, ते सगळे 10,000 आसले, आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेलें. देशाच्या निवासा मदले दुबळे शिवाय हेर कोणूच उरलो ना. ताणें जेहोयाकिनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पतिणीक, ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक, 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेलें. हे सगळे सैनीक सेवेक योग्य आसले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकिनाच्या बापल्या मट्टानियांक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें. देवाचें उतर हें. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जाती सोलून तुझ्या देशात भितर सरला. तुझी पवित्र मंदिर तांणी बस्ट केला. जेरुसलेम शहराची देसवाट करून सोडल्या. तुझ्या सेवकाची मोडी तांणी अंतराळाचे सुकण्याचे कान करून दिल्या. तुझ्या भक्ताचे मांस धरणीच्या संसार ग्रासूंक सोडला. तुझ्या
केदळ पर्यंत सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय. केदळ पर्यंत म्हज्या परी तुजो क्रोध जळोन आसतलो. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमच्या निवास. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमच्या निवास. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पळता म्हणटा स्वामी. तो म्हण म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, माका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राजांत रीग आसोना. बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. सबार जण त्या दीस म्हजे लागीं म्हणटले, सोमिया सोमिया तुझे नवी आमी प्रवाद केला न्ही, तुझे नवी आमी देवसार धांवडयल्यात न्ही, तुझे नवी आमी असर्यां केल्यात न्ही. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लब्धल्ल्यान म्हजे थावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसळून पडोवंक ना. कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदिल्ल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें. अशें तें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकवण आयकून विजमीत जालो. कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो, तांच्या शास्त्र्यां बरी शिकयनातलो. देवाचे उतर वाहनी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आमच्या भितर एक सिक्रेट जावन एक सर्वे केल्यार कोणाय हेरांक गोत्तून नातले बरी. आमच्या भितरच एक सर्वे केल्यार आमच्या मदल्या जायत्यांक प्रवादपणाचें देणें मेळ्ळ्यार भारी बरें जायत म्हणलें एक चिंता पासूंक पुरो. म्हाका एक प्रवादपणाचें देणें मेळ्ळ्यार कितलें बरें आसलें. आनी थोड्यांक म्हाका एक देवसार दवंडोवचें देणें मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून आनी थोड्यांक आशा आसूंक. आनी थोड्यांक असर्यां करचें देणें म्हाका मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें आसचें म्हणून आनी थोड्यांक आशा आसतली. आनी थोड्यांक आनी जायतीं पवित्र आत्म्याची देणी आसात, ती ना म्हूण सांगना, पूण ही देणी मेळ्ळी जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणजे एक सिक्रेट आशा आसतली. म्हाकाय आसली न्ही गे. सर्वे केल्या भोवशा आमी सक्कर त्या कॅटेगरीन पडतले. आनी आईच्या वांजेलान म्हणटा तें आसून काही फायदो ना म्हणटा, युजलेस म्हणटा, झिरो म्हणटा. तुका प्रवादपणाचें देणें आसूं, असर्यांकरचें देणें आसूं, देवसार धांवडोवचें देणें आसूं, सर्गराजा टिकेट ती न्ही म्हणटा जेजू. सर्गराजा टिकेट दुसरीच आसा म्हणटा.
हांगा तुका वडलो म्हूण म्हणटलो, अरे तो देंवसार दवडयता म्हूण तुका घरा भोवशी आपोवन व्हरतले आनी तुका इल्ले पयशे दिताले. या प्रवाद करचें तेणें पळोवन, या आनी कितें असर्यां करचें तेणें पळोवन तुका सकट सलाम घालतले. तितलेंच, दुसरें कांय ना, दुसरें कांय व्हडलें जायना. सर्गराजाची तिकेट जेजू म्हणटा ती बापान दिवची. खंयच्याचेर हुंदोवन, जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता ताका दिवची. उरले कोण नाही की नाही, व्हडले व्हडले लंबू मागणें करन, रेतीरो प्रीच करचां की नाही, व्हडले प्रवाद करन, सगळें स्क्रिप्चर पवित्र पुस्तक कोट करन, बऱ्यो बऱ्यो काणयो सांगून बरे बरे सरमाव दिवच्याची टिकेट ना ती. म्हाका ही टिकेट ना. ती टिकेट आसची जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता ताका, म्हणून जेजून सांगिल्ली ती उतरां. देखून भावण आनी भयणीनो, थोडो वेळ आमी जें कितें जेजू आमकां शिकयता तें आमी समजून आमच्या जिवितांत अन्वय करूंक जाता की कशें करियेत म्हणून समजूंक मागीर प्रयत्न करया. आयचो वांजेल जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंग, दोंगरा वयर दिल्ल्या प्रसंगाचो निमाणो भाग खंडीत जावन तुमकां सुमेस्तान कळीत आसा. दोंगरा वयलो प्रसंग मातेवाच्या वांजेलांत 5 ते 7 अध्याय म्हणसर येता. आतां तो एकच बोटीन दिल्लो की भौशा न्हय. जे कितें वांजेलिस्ट आसात, हे जेजूचे शिकोवण, जेजूचे अजापां आनी हेर जायत्यो संगीताच्या जिवितांत जाल्लीं तसलीं सन्निवेशां बेश्टे जाय जाल्ले बरयनात. तांकां एक मोतीन एक उद्देश आसा तें बरयतना. देखून मातेव बरयतना मातेव प्रत्येक जावन जुदेव धर्मतावन कन्वर्टर जाल्ल्या क्रिस्तांवांक आपणाचो वांजेल बरयतना ताच्या मोतींत कोण आसात, ह्या जुदेव धर्मतावन कन्वर्टर जाल्ले तसले क्रिस्तांव आसात. आनी तांच्या मोतींत जुदेव धर्मांत मोइजे वंश आसचो तसलो सक्कड प्रवाद्या पैकी मोइजे आनी एलिया वंश. देखून मोइजेन सिनाय पर्वतांत ते 10 उपदेश देवाचे हाडिल्ले. देखून हांगा मातेव वांजेलाच्या सुरवेरत जेजून त्या मोइजेचें स्थान घेवचे बरी दोंगरा वयर सोडचे आनी ताचे उपदेश दिवचे. मोइजेन देवाचे दिल्ले, हांगा आतां नवेच उपदेश दिवचे. देखून हो दोंगरा वयलो प्रसंग मातेवाचे एक प्रयत्न जेजूक मोइजे सांगता दवरचे आनी मोइजेच्याक एक मेट मुखार येता म्हणून. आनी निमाणे हे सगळे देखून ही सक्कड शिकोवण एकच फावटी भौशा जेजून दिल्ली न्हय. थंय हांगा मेळिल्ले शिकोवण सांगता घालून मातेवान हे प्रेझेंट करचे जेजू अशें अशें शिकयल्लें म्हणून. आतां कितें बरो शिकयलें ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत? जायत्यो संगती. दाखल्याक राग फारीकपण बॉक्सान्या विशयांत पटापट शिकयता. तुका जर मोतीन राग आसा आनी तूं बेटवणी करून घेता तर जाय तुजी बेटवणी तेंचो सोड, पयलो राजीचा पाटये आनी बेटय. बॉक्सान्या विशयांत आसा, फारीकपणा विशयांत आसा. हें सगळें एका टायपाचें शिकोवन. लग्न बांदा विशयांत आसा, प्रदवरा विशयांत आसा, दुस्मनाचो मोग करच्या विशयांत आसा, मागणें उपास आनी दान धर्म करच्या विशयांत आनी निमाणें ताका सरी जावन आमच्या बापा म्हणलें मागणें. ग्रेस्तकाये विशयांत आसा, लेखवर्तो हुस्को करच्या विशयांत आसा, सर्गार दिरवी पुंजावच्या विशयांत आसा. ग्रेस्तकाय, सर्गार दिरवी पुंजावचें, लेखवर्तो हुस्को हें पुरो कनेक्टेड. पेल्याची जडती करच्या विशयांत आसा, हांव तूं बुदवंतो हांव तूं बरो म्हूण दाखोवच्यान आनी पेल्याक इन्सल्ट करच्या विशयांत आसा. अशीर दारवाटांतल्यान पाशार जावच्या विशयांत आसा. आनी सक्कडाक मूळ जावन, बुन्याद जावन, आनी बुन्याद आनी शिखर म्हणयेत जेजू 8 भागी दिता. 8 भागी संवसारा प्रकार हे भागी, पूण म्हजे प्रकार ते न्हय हे भागी म्हणून जेजून तुलन करन 8 भागी दिवचे दिसले. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसात ती कितली भागी म्हणटा. संवसारा प्रकार ती दळदिरी, जेजू प्रकार ती भागी, अशें 8 भागी दिता. हे सगळें जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचे ल्हान ल्हान कुडके. भाऊ आनी भयणी, हे सगळें सांगल्या उपरांत जेजू म्हणटा जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी ती बायपाट करता आनी ती खंय बरोवन धरता तो सर्गराजार ऐकता म्हणून सांगना. जो कोण ते अभ्यास करता तें पाळटा, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी म्हणटा. देखून भाऊ आनी भयणीनो, हांव आज त्या संगतीचेर चड नियाळ करूंक वचना. कित्याक आमी जायतेपटी खडपार गरबांच्या विशयांत आमी आयकलां. हो वांजेल जायतेपटी प्रत्येक जण घराक बुन्याद घालतना, घर इनॉग्रेशन करतना येंत वाचचें. चड नियाळ हांव ताचेर करूंक वचना, पूण ताच्या पयलींच्या वांट्याचेर हांव करूंक आशेतां. ह्या सगळ्या शिकवणेचे मूळ ह्या सगळं सांगता जर एक विशय आसा तर जाल्यार मनशा आनी देवा मदलो संबंध.
मनशा आनी देवा मदलो संबंध. तो संबंध कसो वाडता, कसो उणो जाता हाच्या विशयान जेजू शिकयता. न्ही बहिणीनो, डुप्लिकेट या द्वंद्वाचे जिवीत जियोवन बरें देवाक मेस्वाल्ले मागणें करूंक जाता गे. जाता गे. डुप्लिकेट जिवीत, डुप्लिकेट म्हणल्यार तुमकां कितें म्हण कळटा न्ही गे. द्वंद्वाचें जिवीत, तें जिवीत जियोवन देवाक मेस्वाल्ले मागणें करूंक जाता गे. कितें म्हणटात? हॅलो. या देवाक मेस्वाल्ले मागणें करून द्वंद्वाचें जिवीत जियोंक जाता गे. कॅन यू रियली प्रे वेल, प्रे a prayer which is really loved by God, and can you lead a duplicate life? जायना, असाध्य. देवाक मेस्वाल्ले मागणें करून तुज्यान नाका जाल्लें जिवीत जियोंक जायना. इम्पॉसिबल. आणि जर तूं डुप्लिकेट जिवीत जियेताय तर जाल्यार तूं फटय नाका. देवाक मेस्वाल्ले मागणें करताय म्हूण करिनाय तूं. आनी एकल्याक दोळे बांदचे आसले, आनी एकल्याक बरें दिसचें आसलें, आनी 4 जाणांनी क्लॅप मारचें आसलें, तो कसले मागणें करता, कितलें बरें म्हणून सांगचें आसलें मागणें करियत. तातूंत आमी जायते एक्सपर्ट आसा. पूण देखून आमी उडास दवरीचे. तुजें जिवीत आनी तुजें मागणें सांगता वेता. द डीपर युअर प्रेयर, द ग्रेटर इज युअर कमिटमेंट टू युअर लव, to love others, to serve others, and the integrity of your life. तुजें कितलें गुणायेचें मागणें तितलें तुज्या जिवितांत इंटग्रिटी म्हळ्यार भायर भितर आसना, नीट आसा. आनी कितलें तुजें भायर भितर जिवीत डुप्लिकेट जिवीत तितलें तुजें मागणें उतळ, पातळ, अर्थरहीत. ताका कितलीं उतरां कुडसियेत. देखून भावा आनी भयणी, हे दोनूय संगती आमच्या भितर आसच्यो आसल्यो. तुजो मनोभाव आनी तुजें मागणें. देखून पयल्यान आमी समजूंक फावो मागणें करचें कशें. आनी तें मागणें करचें कशें म्हणच्या पयलें मागणें म्हळ्यार कितें. जायत्यांच्या मोतींत जायते गोंदळ आसात, जायते भ्यास आसा मागण्या विशयान. मागणें करना जाल्यार पाताक जाता, त्या खातीर मागणें करचें. देखून जायते फावटी खूब सारे सकाळीं सांजेची मागणी म्हणूना. कित्याक म्हणची आमकां जायते फावटी गोत्तुना. तें बडबड करून सकाळीं जावं कंप्लीट करून सोडल्यार एक समाधान, मागणें जालें. पूण उडास दवरीचे आमी मागणें एक सांको, अ ब्रिज. देवा आनी तुज्या मदलो एक ब्रिज. देवा आनी तुज्या मदलें आसचो तो सांको जावन आसा मागणें. त्या मागण्याचें काम तुजें काळीज देवा थंय उबारचें, तुका आनी देवाक सांगत हाडचें. तो देव तुज्या सांगता सदांच आसा, पूण तूं ताच्या सांगत आसनाय. त्या खातीर तुवें मागणेचो एक वेळ देवा थंय तुवें तुजें मन, तुजें सगळें कितें आसा तें उबार. देखून हें भियान स्थापीत जायना. यू कॅनॉट रेस्टोर ए रिलेशनशीप आउट ऑफ हियर. जायते फावटी भाऊनो आनी भयणीनो, आमी जावंक पुरो घरा मागणें शिकिल्ले हांव. आदली हांगा जर कोण आसा जाल्यार हांगा चड मालगडीन दिसनात. 1 घंट्याचें मागणें, 1.5 घंट्याचें मागणें, लंब मागणें. मागणें करतना कोण म्हण जमली जाल्यार झुक्क करून एक भाडारान पडचेत आसलें, कान वळोवचेत आसलें, मारचेत आसलें, धेंगणो घालचेत आसलें, बेश्टावचेत आसलें, जायतें आसलें. आनी त्या भियान मागणें म्हणटालीं. हांव नेना तें मागणें कितलें फायद्याक पडटा गे म्हणून. देवा विशयान एक भें उपजोवंक शकता, पूण देवा थंय कितलो मोग उपजयता हांव खंडीत नेना. देखून पयल्यान आमी समजूंक फावो मागणें एक ड्युटी न्हय. मागणें पाताक जाता म्हणल्या खातीर मागणें करता जाल्यार त्या मागण्या फळ ना. युजलेस तें मागणें. कित्याक तुज्या देवाक कळीत आसा तूं कित्याक मागणें करता. तूं मोगान करताय, तूं देवाच्या मोगान तें मागणें करताय. तें 5 मिनटांचें मागणें जाल्यार व्हड न्ही. तें कितलें लांब म्हणलें गरजेचें न्हय बाबा आनी भयणी. कितलें लांब, कितलीं उतरां आसात गरजेचेंत न्हय. म्हज्या देवा संगी हो म्हजो वेळ. ह्या म्हज्या देवाक हांव संपूर्ण जावन हांगा ट्यून जावन रावता. ताच्या कुशेक तो कितें सांगता तें आयकोण ताका हांव अर्घ दिता. दॅट इज प्रेयर. तें 5 मिनटांचें जाल्यार व्हड न्हय. असो अर्थ न्हय कुटुंबाचें मागणें करनाकात म्हणून. पूण कुटुंबाचें मागणें जर भियान भुरग्यांक बेस्टावन एका रितीची शिस्त हाडचे खातीर आमी थोडे नियमां पाळूंक आसात.
कन्फ्यूज करून घेवचे न्ही. देखून फाताक जाता म्हणल्या खातीर ह्या भियान आनी कितें थोड्या भाशेन मागणें केल्यार, इंग्लिशान मागणें केल्यार बरें जाता, कोंकणीन जायना, पिशेपण. एकले अर्दें कुरो इंग्लीश गुत्तासच्या मनशान मागणें केलें गे, गॉड यू आर नथींग विदाउट मी. ताका सांगूंक जाय जाल्लें आय एम नथींग विदाउट यू. तुजे विने हांव कितेंच न्हय म्हणून सांगूंक जाय जाल्लें, पूण ताणें सांगलें गे यू आर नथींग विदाउट मी. म्हजे विने तूं कांयच न्हय म्हणून. देखून अर्दें कुरो गुत्ताल्ले भाशेन देवाक इम्प्रेस करूंक जायना, उरल्यांक इम्प्रेस करियत. देवाक तुज्या काळजांत तावण कितें तुज्या माय भाशेन तुका कळीत आसा तें सांगता. तूं स्पेलिंग मिस्टेक जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, देवाक समजता. भाऊ आनी भयणी, आमी जायतीं हांगा आसचीं इतलीं वर्सां मागणें केलां. म्हाका 50 जालीं. इतलीं वर्सां तोंडपाट मागणें केल्यान, तेच म्हळां बायबल वाचला, नियाळ केला, ताचो परिणाम कितें? आतां तुमी हांगा आसलीं जायतीं कितें मागणें केलां, परिणाम कितें? परिणाम एकच, देवाच्या लागीं आई लागीं ना गे म्हणून. तूं आसले कडेनूच आसाय तर जाल्यार तुवें मागणें करूं नाय. तूं एक मेट देवाच्या मोगांत, देवा विशयांतल्या समजूनेंत तूं लागीं आयलाय आनी ताचो परिणाम जावन तुज्या जिवितांत बदलावण आयला, तुज्या मागणें सार्थक जालां. तुवें मागिल्ले वरून कितलें अजापां जाल्यार तें गरज न्हय, भायर तें अजापां भितर कितलें जालें तें गरजेचें. त्या खातीर जेजू म्हणटा, देव सार्थ उडयला, आमी अजापां केल्यात, आमी प्रवाद केला, युजलेस आउट. आयलाय गे देवाच्या लागीं, देवा लागीं आनी एक मेट लागीं आयलाय गे. येवंक नाय गे तर दुसरी संगत. एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स, म्हज्या कोशेरताची जडती ती आनी एकल्यान करची न्हय, हांवें करची. तुज्या कोशेरताची जडती हांवें करूंक जायना, म्हज्या कोशेरताची जडती तुवें करूंक जायना. हांवें म्हज्या कोशेरताची जडती करची. मागण्याचो वांटो तो. देखून हांव कसो चल्लां, देवाच्या खुशे प्रमाणे चल्लां की न्हय, म्हज्यात वटण्याचो गुलाम जावन हांव चल्लां. हेरांक दुखोवन, हेरांक नालिसाय हाडून तशें चल्लां की ह्या निसायकी देवाक गौरव दिवन, देवाक एक म्हज्या विशयान अभिमान बगचे बरी हांव चल्लां गे, तें हांवें विचारूंक जाय. म्हज्या आत्म्याची, म्हज्या कोशेरताची जडती हांवें करूंक जाय. देट इज पार्ट ऑफ युअर प्रेयर. जर तूं तें करिनाय, तूं वांकडे वाटेन वसोनूच आसताय. आनी कोणें सांगलें जाल्यार तूं जस्टिफाय करताय. हांवें केल्लें सत, तें कशें तूं तशें सांगताय, हांव तशें चिंतूंक वतना, हांवें अशें करूंक वतना. पूण तुवेंच तुका जडती करतना तुका कळटा तूं खंय आसाय म्हूण. आमी जायतीं करिना. जावंक पुरो थोडे पटीन कुमसाराक तयार करतना आमी करता. हें हरी एका दिसा करूंक फावो, हरी एका दिसा आमी करूंक फावो. न्हिदोंक वेतना तें करिनासतना आमी न्हिदोंक फावो न्हय. देखून ह्यो दोन संगती, मागणें आनी कोशेरताची जडती, आमकां देवाच्या लागीं हाडटात. हाडिजस. आनी कितलें तूं मागण्यांत गुंडाय घेताय तितलें तूं लेस एंग्शियस. टेन्शन चलता तुजें. हांव सर्व संगती देवाच्या हातांत तूं सोडूंक शिकताय. देखून जेजू म्हणटा, जो कोण दुर्बळो म्हणून जाणा आसा तो बागी. दुर्बळ बागी म्हणना, म्हणजे दुर्बळ म्हळ्यार हांव देवाचेर हुंदवण आसचो म्हणून समजून आसचो तसलो व्यक्ती. आय डिपेंड ऑन गॉड, दॅट इज पॉवर्टी. त्या स्थितीक येवन पावताय तूं. कसलेच संगती विशयान तूं टेन्शन चड वारी करूंक वचनाय. तरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना भावण आनी भयणीनो, जेजून आमकां देवाचें मुखामळ उगडलां. आमच्या विशयान कन्सर्न आसचो तसलो, पडून गेल्लो तसलो देव, कित्याक आमचो बाप तो. दुसऱ्यान तो बाप म्हजो एकलोसो मात न्हय. जेजून सांगोना तुमी मागणें करतना जेजूच्या बापा सांगोना. तुम्ही मागणें करतना अशें करा, जेजूच्या बापा सरकार आसाय. ना ना, आमच्या बापा म्हणून सांगूंक सांगला. म्हळ्यार म्हजो आनी तुजो बाप, हांगा आसच्या हरी एकलेचो बाप, भावार्थी न्हय आशिल्लो सय बाप. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना त्या देवाक मानवनचे बरी जियोंक तोच आमकां आदार दिवन मागया. आमेन. Hudoan at nami ayya Putrika bupundita Galtutanchi Kanikachi Bapa tujhe दैविक बेसा Galtutanchi Kanikachi Bapa tujhe
दैवीक पेसा मुखार बापा काळसा आमची जेजू संगीत दिता तुका मुखार बापा काळसा आमची जेजू संगीत दिता तुका भाऊ बहिणीनो, आम्ही भेटूचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमच्या सर्वेस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या नावान आम्ही मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नावान आम्ही भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून मी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उभारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीती सोहानी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वसनेचे तुका कसलेच गरज ना, तरी आम्ही तुका दिन वसतां जाल्यार हे तुजेंस आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वसनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गानी संसार आणि देवदूतांचो दळभार तुका मान मान दितात. तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dulbarasul सर्वेस्पर स्वीकारी सोमसा भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावे येतात ताकाचे. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तू पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशां पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थ सगट परगटुया. जिजू मेला, जिजू जीवन जाला, जिजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलाय देखून आमी तुका दिनू आसता. आणि जेजूची कूड आणि रगत हे उतरे आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लियो आमच्या घेवन बापा. पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. जीवनपण सबूर वसू धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळट कर. तांकां आणि तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फोबो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकुआर बडी देवाची मेळ संगती भगवून झुजे दिस पती भगवून धर्मदोता आणि सर्व कडे तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. बापाची खुशी ती पाळूंक जेजू ह्या संवसारी आयलो. ती शिकोवच्यान तो व्यस्त जालो आणि निमाणे आपणाचो प्राण सोडतानाय तो म्हणालो, तुझ्या खुशे प्रमाणे जावं. आमच्या बापा मागण्यांत ताणें आमकां मागोवंक शिकयलां, तुजी खुशी जावं जशी सर्गार तशी संवसारांत. आमच्या जिवितांत ती देवाची खुशी समजून ती पाळूंक गरज आसची मजत मागोवण सांगत आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगस आणि आमकां थाळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुझ्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे खुशे प्रमाणे आम्हा सुमेस्तांक शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तू जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमच्या सवय असो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती तुमच्या. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू. बापाच्या खुशे विशयान शिकयल्लो मात्र न्हय, ती खुशी आपल्या सगळ्या जिवितांत पाळुल्लो देवाचो पूत आमचो सडवणदार. आपल्या कुडीन आनी रक्तान तो आमकां पोसता, आपल्या उतरान आमची मोत उजवाडायता. परत ह्या जेवणाक तो आपयता आसता जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्तां सुभागी. तुमचे बिचाऱ्यांचे म्हाका पावना, पूण तुज्या अनुग्रहान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां.
जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दिताय मुंडू जीवितासो तुमचो याराय काळजासो. दिताय मुंडू जीवितासो तुमचो याराय काळजासो. ये जेजू ये काळजान मुठ्या मोगान तुझ्या. ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीज ये मोगान तुझ्या. सुमी मोसो साला तुझो मोग म्हाका दिला. गुळी सुमी मोसो साला तुझो मोग म्हाका दिला. येसू ये काळजान म्हज्या काळीज ये मोगान तुझ्या. ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीज ये मोगान तुझ्या. घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमच्या काळजांत थैल्या सुम्या जेजू लागीं उलोवया, तगर गांदिवया. सुम्या जेजू अर्ग आनी होगळाप तुका.
तुझ्या पवित्र उतरा मुखांतर आमच्या मोतींतलो काळोख सूख समजणी तूं धांवडयताय. बापाचे मुखामोळ तुवें उगडापें केलें. आमी कितें केल्यार बापाची खुशी करूंक साध्य आसा, कितें केल्यार करिना जाल्यार या कितें वायट केल्यार आमी देवा तावन पयस वेता, ताचे खुशी मोडता म्हणून तुवें आमकां शिकयलां. तूं सदांच तुज्या बापाची खुशी करीत गेलोय. आमकां शिकय सुमया. बापाचे खुशे विरोध वेताना आमचें कशें आमकां जागोवं. बापाची खुशी पाळूंक आमकां आळसाय जाताना, भिरांत दिसताना आमचे संगी राव सुमया. आमकां सुडसुडीत कर. तुज्या मोगान आमचें काळीज बरो आनी ह्या मुखांतर तुवें शिकयलें सगळें आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी ह्या मुखांतर तुजे बरी जावंक आमकां फोव कर. तुज्यांच मास आमकां दिलाय आसता. तुजे बरी जावचें आपोवणय आमकां दिलाय सुमया. आमच्या कुटुंबान प्रत्येक जावन मागण्याचो स्पिरीट वाडय. बापाचो मोग आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत रोंबय सुमया. देवा विरोध देवा विशयांत जायते सूख समजणी आणखी आमच्या मदें आसा. तुवें उगडाप केल्लो देव आमकां बोगसूचो देव, आमचो मोग करचो देव, आमच्या संगी रावचो देव, आमकां समजून आमकां वेंगचो देव. त्या देवाक वेंगूंक आनी तशेंच आमच्या भुरग्यांक त्या देवाच्या मुखामोळ उगडापें करूंक आमकां फोव कर. हरगा आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. मान आनी महिमा तुका सुमया जेजू. आराधन आनी वंदन तुका सुमया जेजू. प्रार्थया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवून सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हणून तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाच्या येवजणेपासून वो दिनवसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हणून मी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूक आमकां पावय म्हणून मी प्रार्थितां. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मापलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालू. वसुनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे बोलुका. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बोन आणि बडिनो, आज या सदेकळ्याच्या 12व्या ब्रेस्तारा नव्यानाच्या मिसाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ऑनलायनीर ह्या नोवेनांत तशेंच मिसांत भाग घेवच्या सर्व बाळका जेजूच्या भक्ती कचेरी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. ह्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयल्लो मनादीक बाब दी फेर्नांद तशेंच सर्व कॉयरिस्तांक, वाचप्यांक, स्वयंसेवकांक आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्ल्यांची नांवां अशीं आसात. नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी बाळका जेजूक अर्गां जावन फेडोरा सांतोस जेपुतावन, तशेंच इस्रायलांत एक बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर राकेश रोशन डिसोजा पुत्तूर तावन आनी बाळका जेजू जावन जोडलेल्या आशिर्वादा खातीर अर्गां जावन शोभा सेलीन राणीपुरा तावन
आणि जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी अर्गा जावन सिंथिया डिसोजा काद्रीत हांव तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. नोवेना खातीर आमी सगळ्यांनी देंबे मोडची. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिराक गुण करून दैवीक वैज म्हळ्यार हांव ताका फावो जालें. नेनाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे ते सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. विविध गरजांनी विविध अडचणीक संपडाल्ल्या आमच्या भावंडांक जेजू मुखार हाडया. जायतीं बऱ्या सैरिकेच्या सुज्ञेर आसात. मुखार सक्रामेंत स्वीकार करूंक जायती तयाराय गरज आसा, जायती सोडदोड गरज आसा, जायती समजूनी गरज आसा. ती आमच्या युवजनांक फावो कर. फावो ते जिनी संगतीन जावन आपणाक तांणी रुपांतर करूंक आसा. स्वार्थ तावन भायर येवन एकामेकाच्या सेवेक कुटुंबां जिवितांत जायते कश्ट आसात, ते फुड करूंक जाय आसची सकती तांकां मेळूं दी म्हणून प्रत्येक जावन युवजनां पासत बरी सैरीक सोदतल्यां पासत आनी तशेंच नव्यान काजार जाल्ल्यां पासत आमी मागया. म्हणजे जायती युवजनां काम नासतना समस्यांक वळख जाल्ली आसात. फोव थंय शिकप जोडल्या उपरांत काम करूंक मोण आसल्यार काम करूंक ना. कामाच्या सोदनेर आसच्या सर्व आमच्या युवजनांक सुम्या लागीं हाडया. सुम्या तांच्या हाता पांयांक बोळ दी. तांकां समर्पक काम मेळोवन दी आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांचें जिवीत मांडून हाडूंक जें कितें येवजना तांच्या मतींत आसात थंय पंथाक पावूंक तांकां साध्य जावं दी. परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडा बसत मागीर आनी तशेंच विविध रितीच्या पिडेशिरेक वळख जाल्यार आमच्या कुटुंबांत घरां आसच्या, तशेंच आस्पत्र्यांनी आसच्या, आसऱ्यांनी आसच्या भावां भयणी पासत, पिडेस्तां पासत, मालगड्यां पासत, प्रायस्तां पासत मागया. आमच्या भुरग्यां पासत मागया. नवें शैक्षणीक वर्स सुरू जालां हे दोळसू. आमच्या भुरग्यांनी न्हय मात्र संवसारीक संगती विशयांत शिकचें, आत्मीक जावन वाडवळ जोडूंक आनी तशेंच बऱ्या शेगून आनी वाडच्या पासत ती मागया. जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे ख्रिस्ती शिक्षणांत देवाक मानच्या तसलें जिवीत मांडून हाडूंक आमच्या भुरग्यांक कितें आमी करूंक जाय तें आमकां करूंक फावो कर. आमची मदूज वाडाय आनी भुरग्यांक बरें सांगाती जावंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागया. जे कितें आमच्या काळजा मनांत योजना आसात, जावंक पुरो घर बांदूंक, जावंक पुरो भायल्या गांवाक वचूंक विजा, या हांणी कितें हेर योजना, ती सर्व योजना बाळका जेजू मुखार दवरया. जेरेमिया प्रवादे मुखांतर सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या मनांत तुमचे पासत योजना आसात, बरवशान बरयलेली योजना आसात, न्हय मात्र आमच्या काळजांत आसा, देवाच्या काळजांत ती योजना आसात. आमची योजना देवाच्या खुशे प्रमाणे ते रुपांतर जावं म्हूण मागया आनी आमच्या योजनांचेर तसो सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालो म्हूण मागया. पावसा पासत आमी मागोवन आसा. आदल्या हप्त्यान आमी मागिल्ले आनी मागिल्ल्याचो फळ जावन थोडोपणी पावस आयला. जें कितें आमकां गरज आसा तें सगळें फावो कर मागोवन सांगात आमी म्हणया, ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजापी थरान उगडापी केल्ली आसता
आणि तुझो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता तुका फातयेनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक आयक. तुझ्या बेसांवान उलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सगळे आमचे जावं तशें आमची पातकां मगो आमकां ताणीन पडून आमकां वायटांतल्यान आमकां दिवा. नमान मुरये गुरपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं जेजू ती मरी देवतने हम उपेगाती नित्य आता आणि आमच्या मदतीकडे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आणि सदा सगळं. देव मनीस जालें तसलें वर्तें घडीत अजाप मोती काडन 3 पटयो मिस्तेर मी परगटियान देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जे आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मध्ये जे आणि देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मध्ये जे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी तसो आता आणि सदा सगळं. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आणि आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी तसो आता आणि सदा सगळं. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आणि आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी तसो आता आणि सदा जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आणि आयकमचे मागणे. आमचे मागणे. बाळूक जेजू लागी मागणे. ए अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तुझे दिश्ट घाल म्हणून तुझे मुखार सरपडून आम्ही मागताव. तुझे इतले बिरमोतेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दे आणि इतल्या मत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आणि निराशपण तुझे कुमोक आणि बुजवण आमकां धाड. बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगता आम्ही तुका वरुणूच्याक सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळकार आमचेर गेल्या सर्व आशिर्वादां गरगां जावन सांगता म्हणया ये बहु उद्दार बाळोक जेजू तुझे मुखार आम्ही सरपडताव. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्याव. तुझ्या काकू आम्ही वर्णी केल्याव. तू जावन आसाय आमचो देव रचणार आणि सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरताव. तुझ्या अजापांचे इमाजे मारिफात तुझे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवं दी आणि तुझी खळण ते दैविक मजो जोडून दी. सर्व स्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद मागून घेऊया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे राहू आणि तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो राहू आणि तुमकां सांभाळू. तुमच्या मुखल्यान तो राहू आणि तुमकां वाटवरू. तुमच्या पाटल्यान तो राहू आणि तुमकां राखू. तुमचे वयर तो राहू आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आणि रास करता सासनाच्या सासना. म्हाका बाळकाची मुची तू कास पुसली तू बाळकाची घडी राखली म्हाका बाळकाची मुची तू कास पुसली तुवें बाळकाची भुरग्यांची बाळकाची Rekani woglap tu kasa dans Jesu Ruga Jesu Barka Jesu Rekani woglap tu kasa dans Jesu Rika gugitui maka suluilo Rikudi maka tues bores kilele Rika disa tuwe maka selailo Bergedi maka tuwe bores dilele Muci musuh tu Balu Jesu Musuh tu Balu Jesu Bergedi rakli maka barka Jesu Muci tu kansa Pusli tuwe barka Jesu Bergedi rakli maka barka Jesu Muci tu kansa Pusli tuwe barka Jesu Mukhar putra suwe Angkwar
बगेन कुसचे कुरवे निवारम कामचे देवा आमच्या बलनले बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.